म्हाका आठवण करून दिसता खूब पयलीं म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 years बॅक 4 years बॅक हांवें तेन्ना बोगमाडकारांक सांगिल्लें हिंगा चड झाडां आसा माड आसा एवरी टायम पावस येता वारो येता जाल्यार लायनी ते झाडां तेंकता आनी ट्रीप जाता. हांव अंडरग्रावंड केबलिंग प्रायोरिटी बोगमालो दितलो आनी असले जे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन वाठार आसा जे ट्रिपींग जाता झाडां लागून आमकां झाडां ना कातरता अंडरग्रावंड केबलिंग करतलो. आज म्हाका खूब खुशी भोगता की हे 2 कडेन आमी आतां कंप्लीट केल्ले आसा. एक म्हणल्यार आतांच हांव फ्रॉम सांकवाल सब स्टेशन डायरेक्ट अंडरग्रावंड केबल रायट अप टील एअरपोर्ट आनी आतां रायट अप टील बोगमालो आनी हे आमी जे हिंगा सुविधा दिला म्हाका दिसता तेजे ट्रिपींग सारके म्हणजे जावचेच ना म्हणल्यार जाता अनलेस दे हॅव द प्रॉब्लेम समवेअर एल्स. सो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द पावर सप्लाय एंड स्टेबिलिटी ऑफ पावर इज गोइंग टू इम्प्रूव इन बोगमालो. तेच बरोबर हांव लोकांक हेंय सांगपाक सोदता हें घेवन उदकाचोय तांकां प्रॉब्लेम आहा हळू हळू करून वी आर टेकिंग स्टेप्स इवन दॅट वर्क इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आफ्टर सम टायम यू विल फायंड मी इनॉग्रेटिंग दोज फॅसिलिटीज एज वेल. सो दे वोंट बी एनी वॉटर प्रॉब्लेम फॉर द फ्युचर. म्हणजे प्लॅनिंग चिंततना फुडले 25 वर्सां फुडले 35 वर्सां व 50 वर्सां म्हणनाका प्लॅनिंग आसता कित्याक प्रॉब्लेम जाले मागीर आमी एटेंड जाता अशें ना. आय थिंक इन एडवान्स. पण आतां डेव्हलपमेंटूय इतलो फास्ट जाता घरांय इतलीं येता लोकां संख्याय इतली वाडटा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कीप पेस. बट आय एम हॅपी आय एम ग्रेटफूल टू द पावर डिपार्टमेंट स्पेशली माय पीपल हियर टू द पावर मिनिस्टर सुदीन धावलीकर हू टोल्ड यू गो एंड डू युअर थिंग, to Mr. Pradeep Naik who is our executive engineer, to Vikram Karekar, to Vishal Pawar, all his junior engineers, entire staff. I am grateful to them कित्याक तेणी within shortest possible time आमकां हें करून दिलें.